नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। विधानसभा संकुला फुडें आनीक पुतळे उबे जावचे ना। सभापती प्रमोद सावंतान 5 खासगी थाराव दवरले कडेक। सभापतीचो निर्णय फायनल। मायनिंगा उपरांत गोवा फाउंडेशन पावले मुरगांवच्या कोळशाचेर। साउथ वेस्ट पोर्टान घाल्ले याचिकेक आपल्याक प्रतिवादी करचे। JSW करता दाखयली पळय गोवा फाउंडेशनाचो हायकोर्टात दावो। अनधिकृत घरां कायदेशीर करपाचे कोफुसांव। सरकाराचे घोषणेचो पालिका अधिकाऱ्यांनी काढलो तांकां जाय तसो अर्थ। तोंडात येता ते पयशे मागूंक सुरू। कुंकळे बोवाळ। शार विकास मंत्र्याक घेराव। GMCत किडनी ट्रान्सप्लांट परत चालू जाय मेरेन खंयच्याच खासगी हॉस्पिटलाक किडनी ट्रान्सप्लांटाची परवानगी ना। भलायकी मंत्र्यान केलें स्पश्ट। प्रायव्हेट स्कॅमाचो भंय। गोंयच्या मायनिंगाचे ऑक्शन उपेग ना। भायले उद्देजक आनी कंपन्यो गोंय लुटतल्यो। मिनेराचो न्ही गोंयकारांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न। काँग्रेसीन आवाज काढलो। कवळेच्या शांतादुर्गा देवस्थानाचे केळशीचे मूळ घुमटे मुखार घाल्लो बेतो आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान काढलो म्हूण बोवाळ। खातें आनी देवस्थानाची 18 फेब्रुवाराक लोकां बरोबर बसका। आनी भारताच्या फुटबॉलाक फुडें बरे दीस। लुईस नॉर्टन दे मातोसा कडल्यान मेळटा पेजाद धडे। विधानसभा संकुला फुडें आनीक पुतळे उबे जावचे ना। सभापतीन स्पश्ट भूमिका घेतल्या। सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सोमार सभापतीन वेगवेगळे पुतळे उबारूंक म्हूण आयिल्ले 5 खासगी थाराव कडेक दवरले। विजय, मायकल, चर्चिल, पाटणेकार, पावसकार आनी बाबू कवळेकारान थाराव घाल्ले। जॅक सिकेराच्या पुतळ्याचो थाराव आयल्या उपरांत फाटोफाट शिवाजी, लोहिया आनी TB कुनाच्या पुतळ्याच्या थारावांच्यो लायनी लागिल्ल्यो। विषय लावन धरतले म्हूण TCP मंत्री विजय सरदेसाय उलयलो। So it's a natural progression. The statue has to come. But sir, speaker सगळी आता resolution सगळ्यांची साईड दावला। कोणच्या फोरमाचेर जे कितें करूंक जाय ते आमी करतले। पळया देखील। थँक्यू। जाक्षीकरता पुतलो घालपाक मुगेले हंबल रिक्वेस्ट। टोटल 40 आमदार आयले प्लस हांव आयकता त्या प्रमाणे स्पीकर मुगेले रेजोल्यूशन हाडपा सोदना म्हणून कोणाची रॉंग। स्पीकर शूड बी ऑलवेज फ्री। He should not have partial. He should be the free for everybody. He is not for the any party. Resolution can give up with it. तो resolution येना हुंचे resolution घेवपा जायना। आता ते resolution गेले म्हणटकूच जरी तरी काश्मीराचो पुतलो घालपाक जाय नाका ते आमदार थारायतले। कित्याक भाऊसाहेब बांदोडकराचो जेन्ना पुतलो दवरता आसतना असेंब्लीन स्पीकरान घेतलेले रेजोल्यूशन आनी मागीर हावजान पास केल्लें। सेम स्टेटस टू बी देयर। आनी हांव सांगता उदय मेमरान पळय कितें दिला इट इज एब्सोल्युटली चायल्डिश। भुरग्यां भाशेन ही इज अ जेलस मॅन। They don't want that Jakshikara should be there because there should always one captain. Without captain cannot run the ship. Jakshikara is the father of the opponent. Now सांगू शकता उदय मेमरान हितून मेतर जावपा न्हू। उदय मेमरा मोठे सगळे सगळे पायी आहलो काम करपाक बारबो झालो जाय जालें त्या टायमाचेर। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता गोवा फाउंडेशन मुरगांवचो कोळसोय आडावपाचे तयारींत। जिंदालाच्या साउथ वेस्ट पोर्टान हायकोर्टांत घाल्ले याचिकेत आपल्याक प्रतिवादी करचे म्हूण ही NGO हायकोर्टांत गेल्या। MPTचे बंदरार बर्थ नंबर 5A आनी 6A ची कॅपॅसिटी वाडोवपाच्या प्रस्तावाक मान्यताय दिवंक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक निर्देश दिवचे म्हूण साउथ वेस्ट पोर्ट हायकोर्टांत गेला। कोर्टांत केस मंगळारा 13 फेब्रुवाराक दवरल्या।
गोवा फाउंडेशन आता मायनिंग पोल्युशनावेल्यान मुरगांवच्या कोळशाचेर पावले. एमपीटीच्या बंदरार बर्थ नंबर 5A आनी 6A ची कॅपॅसिटी वाडोवपा विशीं साऊथ वेस्ट पोर्टान हायकोर्टात घाल्ले याचिकेक केंद्रीय पर्यावरण आनी राना मंत्रालय मंगळारा जाप दिवंक शकता. मजगतीं गोवा फाउंडेशन सोमारा हायकोर्टान गेले. लोकांच्या हिता खातीर म्हूण हे केशींत आपल्याक प्रतिवादी करचे म्हूण ही ग्रीन NGO मागता. अर्जदार साऊथ वेस्ट पोर्ट खंय कोळशाची उलाढाल आनी प्रदुशणाचेर दाखय लिपय करता ती एक्सपोज करूंक खंय गोवा फाउंडेशनाक संद दिवची. South West Port has filed a petition in the High Court asking the Ministry of Environment and Forest to consider their application for grant of environment clearance. So we are opposed to it, and Goa Foundation and this group, this All Cross Canoes Association, they have also filed. They have filed for being made respondent because mostly they don't bring all the facts on record. Very often they suppress information, they suppress documents, they don't, assist the court. So we said in public interest, we are very much concerned. We would like to intervene in the matter. पर्यावरण आनी राना मंत्रालयाक 9 फेब्रुवारी 2015 एमपीटीच्या बंदरार बर्थ नंबर 5A आनी 6A ची कॅपॅसिटी वाडोवपा विशीं प्रस्ताव दिल्लो म्हूण साऊथ वेस्ट पोर्ट सांगता. पूण मंत्रालयान गोंयचो कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लान फायनल केल्लो ना आनी प्लान फायनल जाय मेरेन कसलोच पर्यावरण दाखलो दिवपाचो ना म्हूण दिल्लीच्या NGTन 22 नोव्हेंबर 2017 अर्ज दिल्ली. ताका लागून मंत्रालयान JSWचो पोर्ट एक्सपान्शनाचो प्रस्ताव फुडें व्हेल्लो ना. Ministry of Environment is not granting because NGT has passed an order on 21st of November 2017 saying that no environment or CRZ clearance can be given for any project unless the state's coastal zone management plan is ready. Since the Goa coastal zone management plan is not ready, the ministry has not considered the grant of environment clearance. But they have gone to court tell the ministry to grant the clearance. NGTन दर्यादेग वाठारात प्रकल्पांक पर्यावरण दाखले दिवचे न्ही म्हूण दिल्लो आदेश JSWच्या बर्थ विस्ताराच्या प्लानाक लागू जाता काय ना असो प्रश्न. मात ही गजाल NGT कडच्यान क्लियर करून घेवपाची सोडून JSW हायकोर्टाक मेतेर जावंक सांगता. केस मंगळारा येवपाची आसा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. खासगी प्रॉपर्टीतली अनधिकृत घरां कायदेशीर करूंक अर्जदारांनी 31 मार्च मेरेन 10,000 फी भरची. मुख्यमंत्री पर्रीकाराची मंत्रिमंडळाचे बसके उपरांत ही घोषणा. मात ह्या घोषणेचो चान्स सोदून पालिकांतले अधिकाऱ्यांनी तांकां जाय तसो सोयीस्कर अर्थ काडूंक सुरवात केल्या. कुंकळे लोकांचें सणगलें. नगरपालिकेतलो CO खंय घरां रेग्युलरायज करूंक तोंडात येता ते पयशे मागता. पयलीं म्हणजे इट इज ओनली फॉर houses constructed on your own property. That is, तांकां 31 बऱ्याच जाणांनी तातूंत भितर पयशे भरूंक ना रिक्वायर्ड 10,000 रुपया कितें भरचें दिसता. सो बिफोर 31st March they have to deposit the money. If they don't deposit the money on 31st March, there will be no exemption or extension of date. I am making an underline. म्हणजे 1 एप्रिलाक पयशे भरपाक आयलो जाल्यार तुजे फायल भायर उडयली. You are out of the scheme. So if you want your file to be considered, then you have to pay that 10,000 rupees before 31st March. That is a deadline. कुंकळकार म्हणटा सरकारान 31 मार्च मेरेन पयशे भरपाची मुजत दिल्या. मात नगरपालिका बेगोबेग पयशे भरपाक फाटी लागल्या. ना जाल्यार घरां मोडटले म्हूण नोटीशी येतात. 25,000 भर म्हणपाक लागलो फायले. म्हाज्यान जायना म्हणलें. मुशिबाटी हय सशन म्हणटा ना 10 फावटी परमिशन मागला मुन्सिपालिटी कडेन. 10 फावटी मागीर रिजेक्ट केला आनी पयशे दिले तांकां दिला. आनी आतां बारीकशें कन्स्ट्रक्शन करता. म्हाजे कडेन 1 लाख मागता तो येवन. म्हाजे कडेन एविडन्स कांय ना. शिवो 10 फावटी येवन परतून म्हाका आपूण घर मोडटा म्हणून आतां तो म्हाका नोटीस धाडला. आनी सांगलें पयशे हांव दिना. तूं रेग्युलर करून दी हांव पयशे दिता. 1 लाख जावन 2 लाख वर. हो न्हू पांचोरकोणीचो लोक तेमी थिंगा नुसिको फाटल्यान न्हू घर काडो आसा आनी तेमकां न्हू मुन्सिपालिटीन पयलें परमिशन दिलो आसा घर काडाय म्हूण. आनी आतां तेमकां नोटीस काडलें की घर तुमगे घर इलिगल आसा मोटली म्हूण. आनी भितोयल्यान
फोन मान हें कोण तेंके सांगताय पोस्ट दियाय आनी ना जाल्यार पोस्ट दिले जाल्यार तुमी गो लिगलायज कोताय नाल्यार मोडून धाडले म्हूण. कुंकळेचो सीओ शंकर गांवकारा कडेन आमी फोनार उलयले. तो म्हणटा लोक उलयता ते खंय सारकें न्ही. आमचे फॉल्स एलिगेशन केला पयस मागता आमी नोटीस धाडल्या आमकां तेणी हे केला डिफेन्स घेतला आफ्टर सर्च. आमी नोटीस तेंकां आनी स्टॉप ऑर्डर पयलीं काडिल्ली आनी काल अचानक ते सांगता आमी पयस मागता म्हणून हें फॉल्स आहा खूब खबर. एके कार्यावळीक थंय आयिल्ले कडेन लोकांनी शार उदरगत मंत्री फ्रांसिसाक घेराव घालो. तो म्हणटा कोणाक पयशे दिवपाची गरज ना, घराक कोण हात लायता तो पळयता. सगळे कमा लोकांक पयशे मागताय मातशें तूं सांग कितें पयशे दिनाक म्हूण सांगिल्लें दिनाक जाल्यार गोल मोडून येता लोक पाट दिता कितें करपाक काय म्हूण लोक आसा एकाय सांगता. आमदार क्लाफासिओ डायस पालिका आनी सीओच्या नांवान शिटकावण्यो दिता की म्युनिसिपालिटी हे लोकांक सगळ्यांक नोटीस धाडय म्हूण पयर सो घर रेग्युलरायज करपाक ऑलरेडी सीएमान डिक्लेअर केलो आसा 31 मार्च पासून एप्लिकेशन दियाय आनी तांकां फायन घालून तांकां नंबर दिता म्हूण तांकां लिगल कोता म्हूण घरां जी खूब तेंची घरां सेल्डीट करून तांणी घेतलो आसा लुगार जागो आनी हे म्युनिसिपालिटी म्हणटाय खंय तांकां तुमी AI आनी पयशे भराय म्हूण. चीफ ऑफिसर आसा आनी जे कन्सर्न कोण कावन्सिलर तितून भागी आसा तेंचे एक्शन घेतलो. हे हावजां हांव काडटलो आनी लॉ दिसता म्हाका कुंकळे म्युनिसिपालिटी चलते भाशेन हे सीओचे चड पयलीं एक्शन घेवपाचें कित्याक ही वॉज अ मेन एडमिनिस्ट्रेशन तो चलयता सीओ चीफ ऑफिसर हो शंकर गांवकार म्हणटा तेजे पयलीं एक्शन घेतलो. आतां म्युनिसिपल आतां असेंब्ली जाली म्हणटरी जेन्ना नोटीस तो इश्यू करपा लायता जेन्ना ती घरां तेंगेली तेंगे स्वता घरां आतां तुमी तांकां सांगताय पयशे घेवन 50,000 दी आनी तुमकां नंबर दितले म्हणून. ह्या सगळ्या गोंधळान जाला ते फक्त कोफुसांव. सरकार सांगता एक म्युनिसिपालिटी करता भलतेच. कोण रेग्युलरायझेशनाची ऑफिशियल फायन घेता कोण अनऑफिशियल कळपाक मार्ग ना. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गिव एक ब्रेक.